नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि आदित्य काकोडकार लंचर न्यूजाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो. काणकोण लोलये शेळी गावात माजराचो शिकार करपाक आयिल्लो बिबटो पडलो खोल बायत. राना खात्याच्या जवानांनी बेगोबेग रेस्क्यू ऑपरेशन करून बिबट्याक दिलें जीवदान. अली खानजादे खून प्रकरणात दोग फरार दुबावीत फातोर्डा पुलिसां मुखार आयले. शरण प्रकरणातलो मुखेल आरोपी आसा कादयेत. 30 जानेराक सुन्नी मशिदी भायर जाल्लो खून. उसरा पावस सुरू जाल्ल्यान केपें आंबावले वाठारांतल्या शेतांक बसला फटको. शेतकार सापडल्यात संकश्टांत. शेतकी खात्यान पळोवणी करून शेतकऱ्यांक करची आर्थीक मजत. शेतकऱ्यांची मागणी. दिल्लीतल्या निषेध आंदोलना वेळार ताब्यात घेतिल्ल्या विरोधी फुडारी राहुल गांधीक दिल्ली पुलिसांनी केली सुटका. उपरांत प्रियंका गांधी वाड्रा आणि हेर विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांची जाली सुटका. 20 सप्टेंबर मेरेन मिटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार करतले खर आंदोलन. मिटर रिडरांच्यो मागण्यो घेवन अमित पाटकारांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान वीज खात्याचेर व्हेलो मोर्चा. आणि महाराष्ट्र तसेच गोंया सयत हेर राज्यांतल्या भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री संत बाळूमामा देवळात 60 कोटींचो घोटाळो उक्ताडार. दुबाविता आड गुन्यांव नोंद. दोशींचेर जावची खर कारवाय. भक्तांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. अली खानजादे खून प्रकरणात फरार आशिल्ले दोग दुबावीत फातोर्डा पुलिसां मुखार शरण आयले. महबूब मकंदर आणि अलाउद्दीन सय्यद अशे ह्या दोगा दुबावितांचे नांवां जावन आसात. फाटल्या दिसांनी ह्या प्रकरणात दोग फरार दुबावीत आरोपींक फातोर्डा पुलिशेन अटक केली. 30 जानेराक सुन्नी मशिदी भायर हो खून जाल्लो. गोगोळ हाऊसिंग बोर्ड हांगा आशिल्ल्या सुन्नी जामिया मशिदीच्या भायर अली खानजादे ह्या भुरग्याचो मर्डर जाल्लो आणि ह्या मर्डराक लागून फातोर्डा पुलिसांनी अनेक जाणांक अटक केल्ली. हातूंतलो मुख्य आरोपी सद्याक भितर आसा जेली भितर आणि 2 आरोपी जे एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले ते आज फातोर्डा पुलीस स्टेशना मुखार सरेंडर जाल्ले आसात. तांची नांवां आसात महबूब मकंदर आणि अलाउद्दीन सय्यद. हे दोगी जाण इतले ते एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले आणि एंटीसिपेटरी बेलीक गेल्ली पूण तांची एंटीसिपेटरी बेल प्रत्येक टायम भायर पडटाली आणि आतां अखेर ते आयज ते सकाळ फुडें फातोर्डा पुलिसां मुखार सरेंडर जाल्ले आसात. पुलिसांनी तांकां रितसर फॉर्मेलिटी करून अटक केल्ली आसा. तांकां कोर्टा मुखार आतां पुलीस प्रोड्यूस करतले रिमांडा खातीर आणि फुडली कारवाई जी आसा ती करतले. ताजें इन्व्हेस्टिगेशन कितें आसा हे दोगी जाणांचो डायरेक्ट आस्पाव जरी नासलो जाल्यार ते को एक्यूज म्हूण हातूंत भितर कॉन्स्पिरसी भितर तांचो आस्पाव आशिल्लो आणि ताका लागून फातोर्डा पुलिसांक हे जाय आशिल्ले. ते आज अखेर सरेंडर जाल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फातोर्डेच्यान हांव गौरव प्रभू मलकने. केपें म्हालांतल्या आंबावले वाठारांतले शेतकार सध्या संकश्टात सापडल्यात. पावस उसऱ्यात सुरू जाल्ल्यान आणि कांय दीस पावस नाशिल्ल्यान शेत उत्पादनाविशीं शेतकार हुस्को उक्तायतात. शेतकी खात्यान पळोवणी करून बारीक शेतकारांक आर्थीक मजत करची अशी मागणी शेतकार भावांनी केल्या. पळयात. मान्सूनाक उसरा सुरुवात जाल्ल्यान राज्यात शेतपिकावळीचेर संकश्ट आयला. मान्सूनाक कळाव जाल्ल्यान केपें आंबावले वाठारांत शेत लागवडीक सुमार म्हयनोभर कळाव जालो. तशेंच कमी पावस आनी कांय दीस पावसान घेतिल्ल्या विसवाक लागून शेतांक चड फटको बसला अशें थळावे शेतकार सांगता. तशेंच शेतांनी तण वाडिल्ल्यान शेतकारांचो खर्चूय वाडला. हातूंत भर म्हूण हेडग्या जनावरांक लागून पिकांचें लुकसाण जावपाक लागिल्ल्यान शेतकार संकश्टांत सापडल्या. शेतकी खात्यान बेगोबेग पळोवणी करून अर्थीक मजत करची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. ह्या वर्सा पावस लेट येयलो. रोंप घायले उपरांत पावस मदें गेलो आनीक लोकांक ती रोंप शिंपची पडली. दुसरी गजाल मदें येयलो मागीर रोंप मारपा टायमार पावस गेलो म्हणटकीच नॉर्मली रोंप आहा ती कितें जाता 20 ते 25 दिसां भितर मारप आसता. समज ती मागीर 30 दीस बी जाले जाल्यार जून जाता आनी जून जाल्ली रोंप पीक बरोबर जायना. आतां पुसान पावस सडनली गेलो लोकांक रोंप डिले करची पडली. आतां काल शुनारा साकून पावस स्टार्ट जाला पूण सारको पावस येयलो ना अजून. मोड्डा जे मोरोड बी आहा पळय तेका उदक जालें. आतां लोकांक घरांत उदक येवन आनी कसली पंप लावन बी रोंप मारची पडल्या. म्हणटकीच आतां हे रोपे आतां वद्दां रोपे 30 दीस जाले वद्दां 35 दीस जायतले. शेणगांचें सबसिडी ना आनी सरकार म्हणटा ऑर्गेनीक फार्मींग कसली मड्या फार्मींग. अरे पॉलिसी करा मरे सारके. आदीनूच तेका तुमी सबसिडी कांय दिना बेश्टी तेका सबसिडी दिता. धोरण खंय तरी सरकारा बदल. आनी आमी हे बाबतींत येवन जेन्ना
एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाक जेन्ना सरकारान सूचना मागयल्यो तेन्ना आमी बरोवन दिला तरी सरकार पॉलिसी येना आनी त्यो सर्वे तशें लागिल्ले आहा. आतां इवन एक फेन्सिंग करतलो आतां रस्त्यात गोरवां जी भितर सरून शेत पिड्यार करतात फेन्सिंग करतलो जाल्यार आमकां तें फेन्सिंग मेळपाक शकना. जो मेरेन आमी एक क्लब फार्मर्स करनात म्हळ्यार सगळे फार्मर्स सारके आसनात न्ही. पयलीं पयशे काडपाक पडचो ना आनी कितें म्हणटकीच आमकां इंडिविज्युअल्स इवन आतां आमी पयलीं बांदेल आहलो आमगेले आतां माग केल्यात पॅचीस केल्यात पूण सर्वे तशें आमी सरकाराक इवन एग्रीकल्चर मिनिस्टराक आमगेले सीएमाक सगळ्यांक बरयलां की बाबा आमी अशें आशिल्लें सर्वे जालां अशें सर्वे जाल्लें आतां आमी अशें केलां कित्याक नाल्यार आमकां इकनॉमिकली वायबल ना तें तशें करचें सर्वे म्हणून मागिल्लें तरी आसा ताजें कांयच जायना. दुसरी गजाल इवन एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आहा तितून आमी एमेंडमेंट करपाक मागिल्लें तेंय बी सरकारा अजून कांयच जायना. पावसा खातीर आमकां खरें म्हणल्यार आमचे जुन्याचे एंडींग ते जुलायचो फर्स्ट वीक म्हणल्यार आमची लोकांची रोंप लावन जावन पडटाली आनी जेन्ना म्हणल्यार आमची शेतां बरी वाडोवन हें जाताली. ह्या फावटी पावसा लागून खूब आमकां लोकांक खूब त्रास आनी आमचे खूब शेतकरी ह्या शेतकरीच आनी गरीब काय आनी आमचे तरी शेतक्यांचे कितें पीक जाली जाल्यार न्हू एक वेळेक काम ना जाल्यार सुद्दां आमचो लोक त्या शेताकूच तर आमी जगपाक शकताले. पूण ह्या फावटीक म्हाका दिसना हेजी पीक सारकी जायत म्हणून. एक वटेन हे पीक शेत पावसा खातीर अशें दुसरी म्हणल्यार एकदम गोरवां खातीर आतां सरकार ह्या गोरवांचे खूब हें करता म्हणटा पूण म्हाका दिसना ही गोरवां इतली लोकांक सोतायता. आतां दीस रात राखची पडटा गोरवांक. आतां आमची म्युनिसिपालिटीन म्हाका दिसता कॅटअप पॉयंट हांगा शिरवय आसा पूण म्हाका दिसता गोरवां ह्या सायडीन लोकां शेतांनी भोंवता हेवटेनय आमकां लुकसाण खूब. हे फावटी म्हाका दिसता शेतांचेर आमची बेनिफीट काडपाक शकना. अशी जुन्याचे ह्या टायमाक जावपाक जाय आसली 1 म्हयन्याक ते 15 दीस तरी आमची आनीक फाटी गेली. आनीक आतां फाटी गेल्ल्यान ही पीक तितली जावपाक शकना कित्याक आतां पावस कितें आतां एकानी कमी जावपाक शकता एकानी सामको चड येयल्यार जाल्यार आमकां त्रास जातलो. पूण आमी सरकाराक पावसा लागून ब्लेम करना कित्याक तें देवा कडेन पूण सरकारान ह्या शेतकऱ्यांचेर गरीब लोकांचेर मातशी कितें तरी बेनिफीट कशें लुकसाणी कितें तरी करपा जाय जाल्यार करची म्हणून मागता. दुसरें म्हणलें जाल्यार आमकां ह्या गोरवांच्या वटेन एकदम हें जाता. आतां इतलें सरकारान तेंचेर मातशी तरी नदर घालची. सरकार आपली एकूण आमी सरकार खंय बसला आनी तेंचे लायल्ले हे आतां पळय गोरवांक धरपाचें ना म्हणटा आमी म्युनिसिपालिटीन आसा पूण तेंच्यांनी धरून व्हरोन तरी तांकां कितें करचें तांकां इतलें पेमेंट करता गव्हर्मेंट दिसता पूण मातशी नदर घालची गव्हर्मेंटान तेंचेर. आतां लेट येयलो म्हळ्यार लेट आतां बोका सद्या वद शेत कसपाचें तोंडाक वचना आजून रोयलें ना शेत आतां तोंड जालां भरपूर पाक पयलीं थोडो पडलो गेलो ताका लागून तोंड चड जालां आनी आतां तो काय रोयलें 2 पाटी 3 पाटी कसलें शेतां आनी लोकांक तोंड भरपूर काडटा शेताची ताका लागून लोकांक लॉस भरपूर जालो. आतां रोयता पळय ते शेताच्यान फायदो जातलो काय कितें हेका बी कितें प्रॉब्लेम जातलो रेट लोयल्यार म्हाका दिसना आतां फायदो जातलें म्हळ्यार पूण आतां चड अशें लॉस जाता दिसता कित्याक आतां चड लेट जालें तें इतलो लेट जावन फायदो ना आमकां. आतां जे जुना रोप लायता ते पीक केन्ना येता जिना रोंप लायता तें पीक सप्टेंबर एंडींग एक 4 म्हयन्यां 4 म्हयने जाता. म्हणजे आतां जे जुलया लायला ते तुमी कशें तरेन पळयता कितें जातलें नोव्हेंबर आहला म्हण तेन्ना मागीर पास आसना न्हू शेतां पीक दिवपाक पास आसना तेन्ना मागीर चड वत आसता मागीर तेन्ना सगळें शेत वाडोवन व्हडलें जाल्या पासून तें पोल जाता. म्हणटरी हे फावटी शेतकऱ्यांक मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालां पावसा लागून भरपूर लॉस जालो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर. दिल्लीतले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाला लागसार निषेध करताना ताब्यात घेतलेल्या विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीक दिल्ली पोलिसांनी सुटका केली. ताब्यात घेतिल्ल्या हेर विरोधी फुडाऱ्यांकूय उपरांत प्रियंका गांधी वाड्रा सयत सुटका जाली. This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है
वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें. वाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम collapsing? Why are papers leaking? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं. पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन. दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए. फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें. मेरा मोदी जी से एक सजेशन है एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए. आप सब ने हमारा समर्थन किया. सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं. वीज खात्यात कंत्राटाचेर आशिल्ल्या मीटर रिडरांक कायम करा तशेंच हेर मागण्यो घेवन मंगळारा अमित पाटकरांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान वीज खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. 20 सप्टेंबर मेरेन मीटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. मजगतीं कंत्राटाचेर आशिल्ल्या वीज मीटर रिडरांच्यो सगळ्यो मागण्यो वीज मंत्र्या मेरेन पावयतले अशें खात्याचो अधीक्षक अभियंता मयूर हेदे हांणी सांगलें. वीज खात्यातल्या मीटर रिडरांक कायम करात तशेंच हेर मागण्यो घेवन मंगळारा अमित पाटकर हांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान पणजे विद्युत भवनाचेर मोर्चा व्हेलो. मीटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय करपाक तांच्यांनी सरकाराक 20 सप्टेंबर मेरेन मुजत दिल्या. 20 सप्टेंबर मेरेन मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार 21 सप्टेंबराक खर आंदोलन करपाची शिटकावणी पाटकरान दिल्या. मजगतीं सरकारान कंत्राटाचेर आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक कायम करपाचे प्रक्रियेची घोशणा केल्या. हातूंत वीज खात्यातल्या कर्मचाऱ्यांचोय आस्पाव आसा. कंत्राटाचेर आशिल्ल्या वीज मीटर रिडरांच्यो मागण्यो वीज मंत्र्या मेरेन पावयतले अशें खात्याचो अधीक्षक अभियंतो मयूर हेदे हांणी सांगलें. हे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, हे गोंयकारांक कशें फटयता हे आज एक्सपोज जाल्लें. 2014 233 मीटर रिडर्स हांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेतिल्ले. आतां गेल्ली 12 वर्सां ते झगडटा फॉर रेग्युलरायझेशन. फेब्रुवारी 2025 तांणी मेमोरंडम दिल्लो आस्किंग फॉर देअर रायट्स ऑफ रेग्युलरायझेशन. तांचे गेल्ली 12 वर्सां PF ह्या सरकारान भरूंक ना. तांकां सेफ्टी बेजीक गॅजेट्स जे जाय ते दिना. सो थोडे लोक आतां ओवर एज जाल्ले आसा. सम पीपल आर क्रॉसिंग टचिंग 54-55. सो तांकां रेग्युलर पे स्केल मेळप, हे सगळे डिमांड्स आमी आज मेमोरंडम ताका दिला. देर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जग्गू वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया which is passed in December 2024, which clearly states that any person who is in public sector, working for public sector, who is having an employment of over 10 years, can be made regular. So गोवा गव्हर्मेंटाक समज जर खरेंच जर गोंयकारांची इच्छा आशिल्ली जाल्यार तो जजमेंट वापरून हांकां रेग्युलर करपाक जाता आशिल्लें. पूण हे सरकार ते करपाक कशीच सोदना. काहींशे डिपार्टमेंटाचे लोक आमकां अप्रोच जाल्या, जशे आज इलेक्ट्रिसिटीचे जाले, इतर खुबशे डिपार्टमेंटाचे आसा. गोवा सदन आसा, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आसा, गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आसा, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आसा, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी, पॉलिटेक्नीक, असे खुबशे म्युझियम, असे खुबशी डिपार्टमेंटां जातून टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट रेग्युलरायज करूं ना. हे सगळ्या गोंयकारांक आमी तांचो न्याय, तांचे हक्क आसा ते आमी मेळोवन दितले. आमी 20 सप्टेंबराची डेडलायन दिल्या. 20 सप्टेंबर मेरेन जर तर हांचे जे प्रश्न रेग्युलरायझेशन, तांचे PF, तांचो रेग्युलर पे स्केल जर तर मेळना जाल्यार 21 तारखेक आमी हांगा येवन आंदोलन करतले अशें तांणी चेतावणी दिल्या. आमकां 15 सप्टेंबराक चवथ, गणपती बाप्पाचेर आमकां विश्वास आसा की तो हांच्या बुद्धीन वचून एखादी ते करत. समज जर केले ना, 20 तारखेक 5 दिसाचे आमी चवथीक गणपती जसो आमी मोरया करता
तसो 21 तारखेक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराकूय आमकां मोरया करचो पडटलो. For the meter readers who have worked for more than 10 years, the government of Goa, I am told, is in the process of regularization of all contract staff who has worked in all the departments for more than the period of 10 years. So okay. So now this is the decision and the process which is followed by the government. Now it is not just for the electricity department; it is for all the departments across Goa. So I, as an employee of an electricity department, it has reached a decent stage of approval, and very soon the government is going to make this decision and declare this decision. This is the first part of it. EPF will automatically come into picture. Second is health insurance. आता electricity department and government and department and health insurance असे काय नसतं. आमकां कितेंय जाल्यार we have to go to GMC, and that applies for all the staff. Job security we have already mentioned. All the government is in the process of taking this decision of regularization of all employees above 10 years. Leave benefits, let me tell you, in Goa, which has come up with a separate accidental policies for all the line staff. So that also is applicable to the contract meter reader. All the memorandum तुम्ही आमकां दिला, this also with a covering letter and all the details, we are going to re-forward through our honorable minister to the government. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीस. काणकोण तालुक्यातल्या लोलये शेळी गावात शिकारेक आयिल्लो एक बिबटो बायत पडलो. राना खात्याच्या बेगोबेग कारवायेक लागून ताचो जीव साल्वार करपाक राना खात्याक यश आयलें. लोकांची हे रेस्क्यू ऑपरेशनान पळोवपाक बरीच गर्दी आशिल्ली. लोलये शेळी गावात मयुरेशाच्या घरा लागीं माजराचो फाटोफाट करतना एका बिबट्याचो तोल गेलो आनी बिबटो सरळ खोल बांयत पडलो. बुधवारा सकाळी 7 वरांच्या सुमाराक बांयतल्यान आवाज थळाव्यांक आयकपाक आयिल्ल्यान ही घडणूक उजवाडाक आयली. ही म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत काणकोण रान खात्याचे आरएफओ अनंत वेळीप आनी ताचो पंगड रोखडेच थळार पावले. बिबटो बांयतल्यान भायर काडपा खातीर पिंजऱ्याच्या आदारान आनी गरजेच्या सामुग्रीच्या आदारान सोडोवणेचें काम सुरू केलें. 1 वर यत्न करून रान खात्याक बिबट्याक कसलीच दुखापत जावंक दिनासतना सुरक्षीतपणान भायर काडलो. ते उपरांत ताका परतून ताच्या सैमीक रावपाच्या सुवातेर सोडपाची प्रक्रिया सुरू जाली. रान खात्यान बेगीन आनी कुशळटायेन बिबट्याची सोडवणूक केल्ल्या वावराक लागून गांवच्या लोकांनी तांची तोखणाय केल्या. आज सकाळी आमकां 7 सुमार एक रेस्क्यू कॉल इन्फॉर्मेशन आयलें की शेळी लोलये हांगासर मयुरेश अय्या हांच्या घरा फाटल्यान बांयक बिबटो वाघ पडलो आसा. सो इमिडिएटली आमी आमची रेस्क्यू टीम घेवन काणकोणची सायटीर पावले आनी बायन जो बिबटो वाघ जो पडलेलो ताका आमी सक्सेसफुली रेस्क्यू केल्लो. किती माजरा धरपाक गेला असो कितें अंदाज आसा? तो माजरा धरपाक गेल्लो सकाळी ते घरा कडेन आनी माजराक घेवन वतना तो बायन पडलो आनी बायन उरलो. तो बाय थोडी डीप आसली ताका लागून ताका वयर येवपा जावना. रेस्क्यू करपाक चड प्रॉब्लेम जालो तुमकां? रेस्क्यू करपाक चड प्रॉब्लेम जावना कित्याक तो बायन नासलो म्हणटकीर आमी ताका ट्रॅप घालून इजी रेस्क्यू केलो. माजर मेले आनी बायक आशिल्लें माजर. जेंडर मेल फिमेल कितें? ती फिमेल आसा आनी मॅच्युअर्ड आहा. मॅच्युअर्ड. हय. आतां तुमी कितें करतले हांगच्यान प्रोसेस कितें? आतां फुडें आमी तिका वेटनरी ऑफिसरा दाखयतले, मेडिकल चेकअप करतले आनी आमचे DCF आनी हायर ऑफिसरा इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे फुडली कारवाई करतले. म्हणजे अजून काय ठरलं ना तो खंय व्हरपाचो कितें? ना, आमचे साहेब आमकां सांगतले की फुडें खंय. पूण चडशे तुमी खंय सोडटा तांकां? म्हणजे नॅचरल हॅबिटेट म्हणजे गुंडला बीन त्या काणकोणाक फॉरेस्ट एरिया नॅचरल हॅबिटेट. आनी कंप्लेनी आहा खंयच्यान बिबटे आता कशें कितें ट्रॅप लाया बी म्हणून? सद्या तरी ट्रॅप लाय म्हणून खंय कंप्लेन येवना पूण बिबट्याचो आय सायडीक वावर आसा. साहेब तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव अनंत वेळीप आनी हांव रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर काणकोण. तुमचे बरोबर आनी कोण कोण ऑफिसरांनी काम केलें? आमचे बरोबर आमची काणकोणची कंप्लीट रेस्क्यू टीम आसा. आमची हे रान फॉरेस्टर सत्यवान आसा, तशेंच रान फॉरेस्टर विजय शिरोडकर, गार्ड आसा, ह्या राउंडाचे गार्ड आसा,
तशेंच आमचे रेस्क्युअर हरीश, साहिल आणि बाकीचे आमचे सगळे स्टाफ. ह्या बिबट्याक काडपाक पुराय टायम कितलो लागलो? पुराय टायम आमकां जवळ जवळ हांगाच्यान थंय वचून आनी काडीसर 1 वरा भितर आमी काडलो. म्हणजे पयली पावट बेगोबेग ऑपरेशन जाला. हय, बेगोबेन जाला आनी सक्सेसफूल जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयर कोमरपंत. आपल्यो मागण्यो फुडें करीत फोंडे आनी धारबांदोडे तालुक्यांतल्या पंचायत कार्यालयांतल्या कर्मचाऱ्यांनी बीडीओ कार्यालयांत मोर्चा व्हेलो. घोशणा दीत निदर्शनां केली. 7व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तशेंच सेवेत कायम करात अशें मेळून 5 मागण्यो केल्यो. पंचायत कर्मचाऱ्यांनी संबंदीत तालुक्यांतल्या गट विकास अधिकाऱ्याक निवेदन दिलें. दिसांचो धरणां गोंयभर चालू आहा. 21 आनी 22 जुलय आमी 5 आमच्यो मागण्यो घेवन फुडें सरल्यात. हे 5 मागण्यां पैकी पयलो प्रथम मागणी जावन आसा आमकां 7th पे वेतन 7th पे कमिशनाचे बेनिफीट मेळचे, कित्याक आमकां ऑलरेडी 6th पे मेळटा आनी आमकां आश्वासन दिल्लें मुख्यमंत्र्यान, आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें मुख्यमंत्र्यान आनी आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान की आमचे 7th पे आमकां मेळटा म्हणून आनी दितले म्हणून. जाल्यार अजुनूय हो प्रश्न आमचो मिटोवंक ना. आमकां कॉमन केडर एक्सेप्ट करा म्हणलेलें आमी एक्सेप्ट केलें. जितलें सगळें काम आमचेर ते धाडटात थापयतात तें सगळें काम आमी पूर्णपणी बऱ्या भशेन काम करता, जाल्यार आमकां 7th पे कित्याक ना. त्याच बरोबर आमी म्हणटा की जो स्टाफिंग पॅटर्न 32 वर्सां फाटीं वेंकटरत्नम कमिटीच्या आसऱ्या खाला ताच्या नेतृत्वा खाला जाल्लो तो स्टाफिंग पॅटर्न परतून तांणी घडोवन हाडचो आनी स्टाफिंग पॅटर्न कमिटी घडोवन हाडची आनी परतून स्टडी करचें की कामगाराचो कितले कामगार जाय, 5 पंचायत, 7 पंचायत, 9 पंचायत, 11 पंचायत, कितले स्टाफ जाय. आनी तिसरो डिमांड आहा, कोण पळय टेम्पररी डेली वेजेस कामगार 10 वर्सां काम करतात, 5 वर्सां वयर सगळे काम करता, हे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, क्लार्क्स, पियोन्स आनी त्याच बरोबर स्टेनोग्राफर्स जे टेम्पररी म्हणून आहात, कोण परमनंटली काम करतात तांकां ताबडतोब परमनंट करचे आनी तांकां सगळ्या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क त्या मुद्द्या अनुसार जे आयज पंचायतीन काम करतात त्या कामगारांचो पगार आनी दुसरे सवलत्यो मेळच्यो. गोंयांत आदींच चडशा गांवांनी उदकाक लागून बरेच हाल चल्ल्यात. केपें पाड्डे मुखेल रस्त्याचेर जायत्या सुवातींनी उदकाचे पायपलायन फुटिल्ल्यान व्हडा प्रमाणात उदक व्हांवत आसा. फाटले 2 ते 3 म्हयने चालूच आशिल्ल्या ह्या प्रश्नाची बेगोबेग दुरुस्ती करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. अजीम बाबा ह्या दिसा उदकाची जे पायपलायन जी रोडार फुटलेली खूब जाग्यार पळयता. आतां आमी आसा जी पारोडा म्हणल्यार जे पर्वत रोड आसा थंय आसा, ही पायपलायन फुटलेली आसा. केन्नाच्यान हो इश्यू आसा? पयर जाले 3-4 दीस जाले. म्हाका आतां धाराडी आमी येलो कॅविन म्हणटा ताणें म्हाका सांगलें की हांगा पायप फुटला, पायप फुटला उदकाचें. हांव येवन पळयलें हांगा. पयल्यार अशे तरेन तें उदक व्हांवता पायप फुटून. म्हाका दिसता 1 टँकरा वयर उदक दिसा वेस्ट जाता ह्याच पायपांतल्यान फुटून 1 टँकरा वयर. आनी हे खंय 2 म्हयने जाले. ओके, पयर ते कोण लेबर काम करताले तांकां हें सांगलें. हांवें पयल्यार 3 दीस सुमार जाले. ओके, चॅक जालें. दुसरें काड्ड्या पळय कडेन फुटला रस्त्यार, दाखयला तुका तो स्पॉट. थंय आनी एक फुटला आमचे कुसमाणा रमेश दलाला घरा कडेन, थंय पायप फुटला. कळ्ळें? आतां म्हाका कोणें सांगलें आतांच फोन मारून की नुस्त्या मार्केटा कडेन पायलट रावतात थंय 2 कडेन फुटला. पूण अशे तरेन पळय ते पायप फुटून पळय उदक वेस्ट जाता. आमचो सरकार पयलींच आमकां म्हणटा की सेव वॉटर. ओके, आतां सद्या पावस कमी पडला ह्या वर्साक, उदक आमी सेव करपाक जाय. पूण अशे तरेन पळय निग्लिजन्सी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट करता. हे काम करनासतना पळय उदक वेस्ट जाता. चड करून पळय मेजर पळय उदक हांगा वयता. कळ्ळें? तर हे जाता तितले बेगीन मागता आमच्या वॉटर सप्लायच्या इंजिनियराक तेंच्या डिपार्टमेंटाक की जाता तितले बेगीन ते पळय केप्यां खंय पायप फुटल्यान ती तुमी बेगीन रिपेर करचे आनी पळय उदक पळय विनाकारण पळय वेस्ट जाता तें मातशें तुमी बंद करचें पायपाचें काम करून. तशेंच हांव गोंयच्या लोकांकय सांगपाक सोदतां
की सबंद गोंयभर सुद्दां अशे तरेन पळय खंय पायप बीन फुटलेले आसा जाल्यार तुमी सरकाराच्या नजरे काडचे, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाच्या नजरे काडचे आनी उदक आमी सेव्ह करचे. तुम्ही पळयता आमी आसा पारोडा पर्वत रोड आसा, ही केपें वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक येता आनी पळयलो तुमी ह्याच रोडार हांगच्यान केपें गेले 4 अशे स्पॉट आसा. हो पळयता मेजर स्पॉट आसा हो, उदका पायपलायन फुटल्या 2 म्हयने जाले. जो एक्टिविस्ट आसा तेणी कोण तरी इन्फॉर्म करून सांगलें की उदक हे व्हांवत आसा, खंय तरी हेचेर नजरे हाडपाक गरज आसा. ताका लागून हो इश्यू आयज घेतलो आसा. मेन म्हणल्यार होच ना, रोडार जे रोड आसा रोडार 4-5 कडेन अश्यो बारीक कडेन फुटलेले आसा. पूण तें उदक आसा तें कंटिन्यूस व्हांवत आसता आनी तें वेट जायत आसता. हेजेर मेन म्हणल्यार कितें आसा ते वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटांनी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. खंय तरी आमी पळयतात की उदका शॉर्टेज गोंयांक वाडत आसा. अशी नेग्लिजन्स जाले म्हणटरी सगळ्यांक जे उदकाक जे चड प्रॉब्लेम आसा तांकां खंय तरी हे जे अशे तरेन उदक व्हांवता तें पळोवन खूब जाता. आनी हे खंय तरी जे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा आमचे जे केप्यां पडटा तेणी हेजेर ताबडतोब लक्ष घालपाची गरज आसा आनी हे खंय तरी ह्यो गोश्टी आसा त्यो मेनटेन करपाची गरज आसा. केपेंच्या गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानन पेडणेकर. लंच टाइम न्यूज हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नोडा कॅटर्साचे धनी अभिजित तेली आणि पंकज तेली हांच्या वतीन दिवचलचे समर्पित आणि लोकप्रिय आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां वाडदिसाची उर्बेभरीत परबी. सुवाळो खंयचोय आसूं जेवणाची रूच ही सदांच आमच्या लक्षांत उरता. लग्न सुवाळो, रिसेप्शन, घरप्रवेश, बारसो, कॉर्पोरेट कार्यावळी तशेंच धार्मीक कार्यां खातीर रुचीक जेवणाची मेजवानी जाय आसत तर आयजूच दिवचलच्या नोडा कॅटर्सांक 9922952753 या मोबाईल नंबराचेर संपर्क साधून तुमचे सुवाळे आनीकूय सुवादीक करात. अस्नोडकार आणि साखळेकारां खातीर आधुनीक प्ले स्टेशनाचो अणभव मेळोवन दिवपी विन गेम्स प्ले स्टेशनाचे धनी श्रवण पिल्लई वतीन दिवचलचे लोकप्रिय आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां काळजा सावन वाडदिसाची उर्बेभरीत परबी. तुमकां बरी भलायकी, दीर्घ आयुष्य आणि भौशीक सेवेत बरें यश मेळत रावूं हीच आमची मनांतल्यान इत्सा. अस्नोडकार आणि साखळेकारांनो, तुमकां जर आगळो वेगळो गेमिंग अणभव घेवपाक जाय तर आयजूच भेट दियात विन गेम्स प्ले स्टेशन, शॉप नंबर 3, राजदीप लेव्हिलेन्स रेसिडेन्सी नियर सेंट क्लॅरस हाय स्कूल, असोनारा, गोवा आणि फ्लोर नंबर 2, तारानगर नियर हाऊसिंग बोर्ड बस स्टॉप, साखळी, गोवा. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर